जॉबाचें पुस्तक आनी अवेस वोर 30:9 आनी आमी वोर 27 ते 30:9 आमी वाजुया. आनी गोण तुज्या आदेशार ती वयर सोडटा आनी उचल्या स्वातेचेर आपलो गुंटेर तो तयार कोत्ता. उंच खोडपांचेर तो रावता आनी खोडपाच्या त्या उंच तोंगशेचेर वस्ती कोत्ता. ताज्या दोळ्यांनी तो पयस पर्यंत पळयता आनी थंयतान तो आपले संवजाक सोदता. तो पयसान पळयता. हांगासर अशें बरयलां, तो आपल्याचो तो सावोस तो पयसान पळयता. तो पयस पसून पळयता. आपले सावोस तो पळयता. इश्टानो, आयच्या दिसा हांव गोणी विशीं तुमकां सांगोंक सोदता. सगळ्याकीन पयलें, त्या गोणीन भितर एक बरें लक्षण आसा. तें लक्षण कितें तुमी जाणाव? तो एक व्हडतो गूण जावन आसा. फ्रेंड्स, ह्या पृथ्वीमेर ह्या भाशेचे 10,000 म्हटल्यार वेगवेगळे थंयसर सुकणीं आमकां पळोवंक मेळटा. इतलीं सुकणीं आसा. पृथ्वीमेर चलता तसलीं सुकणीं आसात. झाडांच्या खांद्यांनी थिंगासर घोंसलो कोत्ता पळय तसले भशेन आनी उंच पसून आसात. उडटा तसलीं सुकणीं आसात. उंच उडटा पळय तसलीं पसून सुकणीं आसात. त्या सगळ्या सुकण्यां मदें पळोवंक गेल्यार ही गोण जी आसा पळय ती एकदम खेरीत भाशेची. आनी ताचें कारण तुमी जाणाव? ताच्या सोर भोंवतणी आनी जायतीं सुकणीं आसतना पूण तरी आसतना तीं धवीं सुकणीं जावं ओ तीं काळीं सुकणीं जावं, गोडेक तीं ब्रावन कलराची आसत ओ तीं ग्रीन रंगाची आसत, ओ गोडेक वेगवेगळे रंगाची ओ वेगवेगळे प्रकाराची तीं आसत. वेगवेगळे रंगाचे वेगवेगळे आकाराची पळय ती सुकणीं आसतना ही गोण हांगा ताचें व्हडपण तुमी जाणाव काय? ताचे पळय जे गूण आसात पळय ते दुसऱ्या सुकण्या कोणे मेळ घेयनान. ताचे सोर भोंवतणी कितलीं सुकणीं आसूं पूण ताच्यान ताचो सोर करूंक जायना. हें अशें तें तुमी कित्याक तें जाणाव? कित्याक ती गोण एकदम खेरीत भाशेन ते जियेतात म्हूण ते एक खेरीत भाशेन आपलें जिवीत सारता. आनी हे गोणीचे विशीं आयज आमी आतां हांगासर संदेश पळयता. आतां आमचे सोर भोंवतणी वेगळो लोक आसा. वेगवेगळे भावार्थाची ते लोक आसात. वेगवेगळे तांची जिवपाची थिंगासर वाट आसा. तांची जिविताची चाल आसा. बरे लोकूय आसा आनी वायट लोकूय आसात. अन्याय करता तसले लोक आसा. घात करता पळय तसलो लोक आसा. वायट करता तसलो लोक आसा. आपल्याची मौज मस्ती करतात तसले पसून लोक आसा. आनी थोडो लोक आपल्याची कामां कोत्तात म्हणल्यार पातकी कामां ती कोत्तात. म्हणल्यार थोडो लोक आसा पळय आपल्याक जाय म्हणून पातकी काम कोत्ता आनी तांचें पातकां काम केल्या उपरांतूय आनी बरे भाशेन ती सगळीं कामां करून आपले जियेतात पळय तसले लोकूय आसात. ही गोणीचें आमकां एक बरें गूण जावन आसा. तें कितें तुमी जाणाव? ताच्या सोर भोंवतणी जायतीं सुकणीं आसतना पसून तांच्या सांगातान तो मेवना. खेरीत रुपान आमकां जिवपाक हांगा धाडलेलीं आसा. क्रिस्ताचे कुडीचे सोर भोंवतणी कसले भाशेचे लोक आसूं ते, पूण तुका खेरीत भाशेन एक बरें जिवीत जिवपाक सर्वेस्पणान तुका वेंचून काडला. असलें जिवीत जिवच्या कारण पासून हे गोणीचें एग्जाम्पल आसा. आमी ताणें वेंचून काडलेलीं पोरजां अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. आतां आमी पेद्रूची पयली चीट पळोवया. अवेस वोर 2 आनीक वोर 9 आनी तुमकां वेंचून काडल्या ती पोरजां तुमकां राजकारण चलोवपाक आनी यादनी कशें आनी राज करचे खातीर सोर्वेस्परान तुमकां वेंचून काडलेलीं पळय सोर्वेस्परान तुमकां काळोखांतलीं आपल्याच्या उजवाडांत तुमकां आपयल्यां. ताचे गूण तुमी परगोड करचे. तुमी एक महायाजनिकाची समाज आनी पवित्र लोक तुमी सगळे वेंचून काडलेलीं पोरजां तुमी. पयलीं तुमी कोणूच नासलोलीं पूण आतां तुमी सर्वेस्पराची पोरजां जाल्यां. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सर्वेस्पण आमकां काळोखांतल्यान एका वेळाचेर आमी काळोखांत जियेतालीं. काळोखाचीच आमी कामां करतलीं. काळोख म्हणल्यार पातोक म्हणटा. ह्या गोणींतल्यान आमी कसलें शिकोण घेवंक जाता? म्हज्या सोर भोंवतणी जायतीं सुकणीं आसता पूण तशें असले म्हजे गूण न्हय. अशें कित्याक सर्वेस्परान म्हाका एक खेरीत भाशेचें सुकणें थिंगा केलां आनी हांवें तेच भाशेन जियोंक जाय. दरेक भावार्थ्यांक हे खेरीत भाशेचें जियोंक जाय. ह्या संवसारांत वेगवेगळे लोक आसतले. वेगवेगळो तेंचो भावार्थ, वेगवेगळी तेंची चिंतना, वेगवेगळो तेंचो भावार्थ.
ते जियेतात पळय तेंचे वेगवेगळे नेम आसा, पूण आतां तांचे मदें आमी जियेता. म्हज्या भावा आनी भयणांनो, खेरीत भाशेन एका बऱ्या रुपान तुमकां काळोखांतल्यान सोरवेसपरान भायर काडिल्लीं आसा. स्वामी जेजू एक व्हरतो सोरवेसपूर पातक्या मदें तो रावता आसतनाय, पातकी लोकां मदें तो रावता आसतना जेजू क्रिस्तान केन्नाच पातोक आदारूंक ना. तो सारकोच पवित्र. जोरी आमी सोरवेसपराचे लोक आनी आमी ह्या संवसारान जियोंक जाय. फकत हे भावार्थी जावन आनी ह्या संवसाराकडून पयस रावप, वायटांतल्यान पयस रावप, पातकांतल्यान पयस रावप हें सोंपें न्हय. ह्या सगळ्या पातक्या मदें आमी एक खेरीत भाशेन जियोवपाक हे सोरवेसपराची आमची इच्छा. तारून उदकान रावप म्हणल्यार सारकें, पूण उदक तारवां भितर रावप म्हणल्यार तें सारकें न्हय. तारून उदकान रावप हें सारकें, पूण उदक तारवान रावप म्हणल्यार तें सारकें न्हय. तुमी जाणा तसलें तारवांचें कितें जातलें? तें बुडटलें. क्रिस्तान म्हज्या भावा भयणांनो, तुमी ह्या संवसारान जियोप हें थिंगासोर सारकें, पूण हो संवसार तुजे भितर. संवसार भितर जियोप तें सारकें न्हय. संवसार म्हणल्यार दोळ्यांची आशा, कुडीच्यो वंदोण्यो आनी जिविताचे ते मिजास. जंय खंय आमी पळयता दोळ्याच्यो त्यो वंदोण्यो आसात. जंय खंय आमी पळयतात ते दोळ्यांचे वंदोणेक लागून तिंगा पातकी कामां जाता. हें सारकें एक दोलदिडें जिवीत आनी मेली बुरशीं पिक्चरां पळोवन लोक वेतात. एक फावटी असलीं वायट चित्रां पळोवंक ते वेतात. आपलोचो वेल विबाड कोत्तात, तो आपल्याचे दोळे विबाड कोत्तात आनी सगळे पिडार कोत्तात. तुमी जाणा कितें घडटा तें? आनी ताचेच विशीं मागीर चिंता आनी ताचे विशीं जे तुमी चिंता आनी तशेंच करपाक तुमी आवडटात आनी तशें करपाक तेन्ना तुमी कोशिश कोत्तात, ताची संवय तुमकां जाता आनी ताचे बंदखणीन तुमी पडटा. तुमी ताचे गुलाम जाता आनी मागीर गुलाम जाल्या उपरांत मागीर तुमकां इफेनान पावयता. हेका लागून म्हज्या भाव भयणांनो, ती वायट चित्रां पळोवन, ती वायट पिक्चरां पळोवन, असलीं मेलीं पिक्चरां पळोवन पळय तांचें जिवीत खंय पसून सोंकलां पावलें. आनी हांव जाणा एक मनीस आपल्याचेच बायलेचे माय कोणें थिंगा बसून ताणें वायट केलें. सासूमांयक तरी अक्कल आसूंक जाय आसली. आपले धुवेचो तो घात घेताली ती. हांव म्हजे धुवेचें जिवीत ह्या भाशेन लासून उडयता. हांव म्हजे धुवेक थिंगासोर ताका धोको दिता ह्या भाशेन ते तिणें चिंतूंक जाय आसलें न्हय. तुमी आतां म्हाका सांगात, ती सासूमांय व्हरती वो तो जांवय व्हरतो. तुमचें कितें म्हणणें? ते सासूमांयन भुरग्याक जल्म दिला म्हूण तें व्हडलें न्हय? पूण गिन्यान नासलेली वाडला पूण कितें घडलें? आपल्याची कुडीचे वंदोण्यो ते पुरी करूंक सोदता. कितें परिणाम जाता तो जावं दी. फकत कुडीची आशा पुरी करूंक जाय. कितलें पातकी चिंतप तें तुमी पळयात. आनी तेची वर्सां आपल्या जांवयेकन 15 वो 25 वर्सां पर्यंत व्हड आसो थिंगासोर आनी तरी आसतना ती पातकी कामां कोत्तात. हें सगळें कितें? कसलें तांचें चिंतप पळयात. आपल्याचे धुवेच्या घोवा कोडे ते ह्या भाशेन व्यभिचार कोत्ता. कसले पातकाचे गुलामान पडला पळय ते तुमी चिंतून पळयात. जेन्ना ही खबर ते धुवेक गोमोन येता आनी तेका सगळें मागीर गोमल्या उपरांत धुवेक पळय हें तेजें पातकी जिवीत तें गोमोन येतलें म्हूण तें केन्ना चिंतूंक नासलें. कसलेंच कारण नासतना म्हजे धुवेचो संवसारा पिडार कोत्ता पळय तें चिंतूंक पासूंक ना. ताचें कारण कितें जाणा? ताचे गुलाम जाला पळय त्या पातकाचो. तेन्ना तो दुसऱ्या विशीं तो चिंती पासून ना. ही जी पातकाचें गुलाम जाला पळय तें फामिलीचें चिंतिना. बायलेचें भुरग्याचें कितें जातलें? घोवाचें बायलेचें कितें जातलें? आपल्याचे भुरग्याचें कितें जातलें चिंतिनान. आपल्याचो मान कितें जातलो? संवसारान म्हाका एक रेस्पेत आसा पळय ताचे विशीं कितें जातलें तें कांयच चिंतिनान. 4 लोकांक गोमोर जाल्यार ते म्हाजे अपमान करतले, तांकां गोमल्या उपरांत म्हाका ते पयस करतले तें चिंतिनान. ते अशें कांयच चिंतिना. ते बेबद्यांक तुमी पळयात. तांचे भितर धाकटुले पासून कितें मान रेस्पेत आसा? कसली तरी भिरांत आसा? रेस्पेत आनी मान म्हणटा तो नाच. खंय मेवता पळय थिंगा पियेत रावता. खंय वयता पळय थिंगा पडटात. सारके आलता दोलता थिंगा पडटात. तिका लोक कितें म्हणटा पळय तें पडलेलें ना. रस्त्यार ते व्हडल्यान बोब मारतात. रीत मानसुगी ना पळय तेशें तेंचें न्हेसप आसा. शर्ट पिंजलोलो आनी पॅन्ट देंवला पळय त्या भाशेन ते भोंवतात. असलो बेस तांचो जावन आसा. कसलीच लॉज ना तांकां. मनशान जें पातक केलां पळय त्या मनशाक थिंगासोर एक जनवार कशें केलां. अशें कित्याक जनवारा भितर थिंगासोर संबंद म्हणटा तो ना. रस्त्यावयली सुणी पळय ती कशीं जियेतात ते कोणाक कोणें थिंगासोर संबंद दवरतात. मनशा पासून असले संबंद नासले पळय तशें जीव जियेतात. ताका लागून मनशा पळय जनवारांकीन पायस जाल्यान.
संबंध म्हणटा पळय तेंचे तांकां खबर ना बरें आनी कितें वायट पळय ते संबंध ते कांय नको. ते संबंदा विशीं आयज मनशाक तिंगा कांय खबर ना. व्हडते आवयचो पूत, मामाचो पूत हांचे भितर अंतर ती जाणा न्हय. ताजी आंटीची धूव वा ताज्या अंकलाची धुवेचे तांकां फरक खबर ना. सासूमाय आनी बायल ताजो फरक ती नको काय. जावई आपले कोणा बरोबर संबंद करता खबर ना. आयच्या ह्या दिसा लोक पळय कितलो सोकला पडटा पळय तो तांचे पातका विशीं, तांची कुडीची पळय ती अभिलाषा पुरी करपाक ते कितले सोकला पडटा. आनी घोडेक आतां हेजे उपरांत तुमी म्हणटलेत मनशां मोदें, पातोक वाडलां, मनीस सारको सोकला पर्यान पडलेलो आसा. विजिटींग आवाजान म्हाका जेन्ना लोक पळय मेळोंक येता पळय तेन्ना सारकी भिरांकूळ खबरो सांगता, सारकी पातकान बुडलेलीं आसता. जेन्ना आपल्या पातका विशीं ते सांगता पळय तेंच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवत आसा. आयज कितलोच लोक सोयरीके तोडून ते आयज थिंगासर पाट जिवीत येता आनी बेबदेपणान आपल्याचे भयणी सांगात हांवें अशें केलें, अशें रडोन ते म्हाका सांगतात. हांवें पियेल्या उपरांत दुसऱ्यांक त्रास केले अशें रडोन ते म्हाका सांगतात. खासगी भाव जावन हांवें वायट केलें, आपल्याच्याच भावाचो घात घेतलो, म्हजेच म्हजे भयणी कोणें हांवें इतलें वायट केलें. हे कितलें भिरांकूळ न्हय. म्हाका आयकोता ती म्हज्या भावा भयणानो. घोडेक जाय तुमचें जिवीत तुमी थिंगा अशें जियेता जायत. एक भाव म्हाका अशें सांगतालो, जेन्ना हांव असलें पातकीन जिवीत जेतलो पळय त्या वेळार म्हज्या एका इश्टान म्हाका हिंगा कॅल्वरी टेंपलान हाडलो. हांव कितलो बिगडलोलो, हांव कितलो पातकान पडलोलो, हांव कितलो सारकोच पाड जालोलो. म्हज्या दोळ्यांचेर पातकाची पट्टी आसलेली, पूण कॅल्वरी टेंपलान येयल्या उपरांत हांव पाप करतालो पळय तें कितलें भिरांकूळ आसलें. आनी हांव हें चिंतून म्हाजो जीव घेवपाक भायर सरलोलो. पूण म्हज्या इश्टान म्हाका जेजूचो मोग सांगलो आनी हांवें पश्चाताप केलो. एका भावान म्हाका अशें सांगलें, हांवें म्हजें जिवीत सर्वेस्पराक दिलें आनी सर्वेस्परान म्हजेर कृपा देंवयली. म्हज्या असल्या पातकी मनशांक कसलो संबंद हांव तांकां बेपरवा करी. सोमयान म्हाका बक्षिल्लो आनी त्या पासत आयज एक पवित्र जिवीत हांव जियेतां आनी म्हजे फामिली बरोबर हांव जियेतां. आयच्या दिसा जरी तुमी असले पातकी जिवीत जियेता जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां शिटकावणी दिता, सावधान जायात. तूं जिवीत विबाडटाय, तूं तुमकां ओगडायताय, तुजो फुडार तूं थिंगासर ओगडायताय, भुरग्यांचो फुडार तूं ओगडायताय. बरे भाशेन जियोचे बदलेक तूं हिंगा थिंगासर आपलें जिवीत सारताय. जरी तूं ह्या भाशेन तूं खंय पयस रावन तुज्या अभिलाशाचें जिवीत जियेताय जाल्यार हे गणीच्या उदाहरणान आमकां एक व्हडतें लिसांव शिकोवंक मेळटा. जेन्ना सर्वेस्परान म्हाका तयार केला, म्हाका खेरीत भाशेन एक बरें जिवीत जिवपाक जिवयला. म्हज्या सरभोंवतणी कितले पसून दर भाशेनची 10,000 सुकणीं जियेतात, पूण हांव तांचे भाशेन हांव जियेवचें ना. हांव म्हजें जिवीत खेरीत भाशेन हांव जियेतां. म्हज्या भावा भयणांनो, आमकां खेरीत भाशेचें जिवीत जिवंक आपणें आसा. आमी आमचें जिवीत एके खेरीत भाशेन जिवंक जाय. आमची न्हेसोण पासून एक खेरीत भाशेची आसूंक जाय. आमचें उलोवप पासून खेरीत भाशेन आसूंक जाय. थोड्या जाणांचें उलोवप पासून अवावारते पासून ते पायस जावन आसा. तोंड उकोडटाच गाय ते मारतात, तोंड उकोडटात ते फोटी मारतात, तोंड उकोडटात ते फटकिरी आनी मेळे खोबरो उलयतात. दुसऱ्यांचे फकत शीण दितात आनी तांकां शिराप दितात. फकत ते निंदा कोत्तात. तांकां तांचें जिवीत म्हणटा तें नाच. तुमकां खेरीत भाशेन जिवपाक आपणें आसा. ते घोण पासून खेरीत भाशेन केला. तुवें सारके कुरपेन बरोलो आसूंक जाय. मीठ आसा पळय जेवणांत त्या भाशेन बरो. सोरभोंवतणी तांचे जिविताचेर बेसांव, तांकां तूं वायट करचें न्हय. तूं जी न्हेसोण कोत्ताय, तुजे ओत्मिकाय तूं दाखयताय. तुजी कूड वर्दी विंगली न्हेसपाक ती न्हय. तशें करचें न्हय. दुसऱ्यांक तुमी ताळणेन घालचें न्हय. तुमी दुसऱ्यांक ताळणेन घालता तसलीं, कुडीक चिटकोता तसले ट्रान्सपरंट वस्तू घालच्यो न्हय. वद्दी कूड तुमची दिसती पडटा तसलीं कापडां न्हेसच्यो न्हय. तुमी जावं कोण भाव ओ कोण ती भयण जावं, ह्या भाशेन तुमची न्हेसोण हें एकदम बरें न्हय. तुमचें न्हेसोण एकदम खेरीत भाशेचें आसूंक जाय. तुमची चाल रीत पवित्र आसूंक जाय. तुमचें आंतरूण पासून पवित्र आसूंक जाय. तुमचें जिवीत दुसऱ्या पासत एक बेसांव जावचें. तेन्नाच तुमकां पळोवन दुसरीं आसा पळय ते सोत ते आपल्या जिवितांत मानून घेतले. हांव कॉलेजीन शिकता आसतना सोरभोंवतणी इश्ट आसताले. म्हजे इश्ट सोरो पियेता पळय तसले आसले. आपल्याक जाय तशेन ते जियेताले. बरीं न्हय तीं तसलीं पिक्चरां पळयताले, बरीं न्हय पळय तसले मॅगझीन ते वाचताले.
जायते पावटी म्हजे इश्ट म्हाका अशें म्हणटाले, चलया आतां आमी वायट पिक्चरां पळोवंक या, चलया बुरशीं पिक्चरां पळोवंक या, चलया आतां आमी सोरो पिवया. आनी थिंगासर एक थिंगा सोऱ्याचो अड्डो आसलो आनी थिंगा सोरो सारको सवाय थिंगा विकताले. त्या दिसांनी थिंगा सोरो सारको सस्तो मेवतालो. जायते पावटी म्हजे इश्ट थिंगासर वचोन ते सोरो पिवन येताले. ते वयचे पयलीं थिंगा म्हाका बोगोर बोगोर म्हणटाले, चलया आतां आमी थिंगा पिवन येवया. तरणाटेपण म्हणल्यार एक आयस्क्रिमा भशेन आसें. तें कोणें सांगलें तुमकां? हें कोणें तुमकां अशें म्हटलें? आमचें तरणाटेपण एक आयस्क्रिमा भशेन. ती आयस्क्रीम मेळ जावचे आदीं आमी कितें करूंक जाय? ताजो स्वाद घेवंक जाय, आमी आनंद घेवंक जाय. हें तोन्नें जिवीत. आनी जायते जाण अशें चिंता पळय, हें तोन्नें जिवीत सोरवेसपणान आमकां आनंद घेवपाक दिलां. अशें न्हय. सोरवेसपण आमकां तोन्नेपणाचें हें जिवीत दिलां थिंगा न्हिदोन वायट करपाक तसलें कामाक न्हय. पूण तुमच्या फुडा सारको करपाक तुमकां तें तोन्नें पिरायन दिलां. तुमी सोरवेसपराक विसरचे न्हू. चड करून टीन एज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 दीस टीन एज. हें तुजें जिवीत बांदूंक येवंक जाता, ना जाल्यार तुजें जिवीत पासून हांगासान पिड्यार जावंक जाता. ह्या टिनेजाच्या वेळार तुवें वेंचून काडला ते रस्ते, हे टिनेजाच्या वेळार तुजें डिसिप्लीन, तुजें एड्युकेशन, ह्या टिनेजान तुवें वेंचून काडल्या पळय ते रिलेशनशीप आनी फ्रेंडशीप, तुवें वेंचून काडला तो भावार्थ आनी तुजे इश्टागोर सोरवेसपराच्या हाजीरपणान तुका सोरवेसपराचे उंचल्या मार्गान वचता पळय तसलें जिवीत जावं. टिनेजान तुवें सारकें तर विचून काडलें जाल्यार तुका हे भाशेचें जिवीत फावो जातलें. आनी ह्या भाशेन 19 ते 25 म्हणल्यार काजार जावचे पयलीं ह्या वेळाचेर जायते आकर्शण येतले. ह्या वेळाचेर आमचे कुडीन जायते बदल जाता. जायतीं चेडे आनी चेडवां तुका दिश्टी पडटात. म्हणल्यार तूं वेळ तर पळय 16-17 जाल्या उपरांत तुजे कुडीन जायतो बदल जाता. पळय हो बदल जाल्या उपरांत नें आकर्शण तुका दिश्टी पडटा. पळय ह्या पिरायेन जेन्ना जे कोण आपलें जिवीत सारकें दवरता, आपल्याची शुद्धता ते सांबाळून दवरता. सोरवेसपराची भिरांत धरून पळय ते जियेतात पळय, तुमी आयकात तांचे जिविताचेर जायतीं बेसांवां येतात. जुजे 17 वर्सांचो आसतना सारको स्वतान आनी निटेन तो जियेलो टीन एज वेळार. तो शुद्ध जिवीत जियेलो दानियेल, शेद्रेक, मेशक आनी अबेदनेगो. हे टीन एज बॉयज एक स्वताचें जिवीत जियेले. तांची कूड अपवित्र जावंक उपकारना म्हणून त्या पासत ताणें एक निर्णय घेतलो आनी त्या पासत त्या देशाचेर राज करच्या खातीर तांचे मोदें एकल्याक वेंचून काडलो. आख्ख्या देशाचेर राज करच्या खातीर झुजाक थिंगा वेंचून काडलो. टीनेजाच्या ह्या प्रायेन आपल्याचें तरणाटेपण जें सांबाळून दवरतात जाल्यार खरेंच हांव सांगता, येता त्या दिसांनी तांचे तोंडे पिरायेन सोरवेसपराचो हात दवरला पळय ते लोक, सोर सक्ती वोवन सोरवेसपराच्या हातान ते एक बळी स्थिर कशे उपयोग जातले. तुजे तोंडनी पिराय तूं ह्या भाशेन पिड्यार करिनाकाय. ह्या भाशेन पवित्र पुस्तक म्हणटा, म्हज्या तरणाटे भावा भयणानो, तुमचें जिवीत तुमी विबाडिनाकात. वायट कामां करूंक, पातकी कामां करपाक तुजें जिवीत विकिनाकात. सोरवेसपराची वर्ती करपा म्हणून टीनेजाच्या वेळार चड करून 16, 17 आनी 18 आनी 19 ह्या टीनेजीन सोरवेसपरान म्हाका साल्वार करपाचे ताजो अनुग्रह म्हाजेर आयलो. जेन्ना हांव टीनेज वेळाचेर आसलो तेन्ना हांव 3 ते 5 वरां पर्यंत देवाचें उतर वाचोंक, मागणें करपाक वयत तेन्ना हांव एक स्टुडंट जावन आसलो. सोरवेसपरान खेरीत भाशेचेर म्हजेर अनुग्रह देव वयलो. 20, 21, 23 आनी 24 वर्सांचो हांव जालो तेन्ना हांव जायते वेगवेगळ्याचे आकर्शण येता आसता पळय तेन्ना सोरवेसपराची वर्ती करपा हांव ताजो सेवक सारकें जिवीत हांव जिवंक पावलो. आयज म्हजें उतर आयकता ते म्हज्या भावा भयणांनो, तुमकां हांव विचारता, आमकां सोरवेसपरान खेरीत भाशेन जियोवपाक आपयला. असले परिस्थितींत कित्याक आमी पातकी आनी वायट कामाचे गुलाम जायत वयता? ज्या भाशेन पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, ए म्हज्या पुता, पातकाक तुजे राज करूंक दिनाकाय, ताका राज करूंक दिनाकाय. जेन्ना तूं पातोका जाताय, तूं खेरीत भाशेन कुशीन एक रूम घेवंक रावंक सोदताय, पूण पयशे ना पळय त्या कारणां पासत तूं शॅर करून तांचे सांगाता रावताय. आनी थोडे लोक तुमी हॉस्टेलांत पासून रावतलीं, तुमचे फ्रेंडां बरोबर तुमी रावता. सारकें तुमी आयकात, जेन्ना ऑन बोवार्थी पळय इश्टां सांगाता पळय तुमी थिंगा रावता आसतना, तेंचो प्रभाव तुजेर पडत म्हणून तें केन्ना विसरूं नाकाय. ऑन भावार्थी सांगाता बिझनस करता पळय ताजो प्रभाव तुजेर पडटा. हांवूय
ऑन बावर ते सांगाता म्हज्या इश्टां बरोबर जियेतालो. तांचो प्रभाव म्हजेरूय पडटालो. सर्वेस्पराची वर्ती करपा आनी मागण्याचें जिवीत आसा तें पासत देवाचे उतराचेर हांव दर दिसाका नियाळ करीत आसलो. सर्वेस्परान म्हजेर कृपा देंवयली म्हूण हांव ताळणेंतल्यान भायर सरलो. जरी तुमी ह्या भाशेन खेरीत जिवीत जियेत जाल्यार सर्वेस्पर तुमकां एक बरी कवाय कशी जिवंक दितलो. तुमचेर कृपा आनी ताचो अनुग्रह आसतलो. वेगवेगळ्या लोकां बरोबर तांचे सांगाता जियोंक 4 लोकां मदें तुमी ताच्या पातकी जिवितांत तुमी विकून दिल्यान आनी त्या भाशेन तूं जिवीत जियेता तूं खेरीत म्हणून तुका सर्वेस्पर दाखोवचो ना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता पळय, म्हज्या पुता जेन्ना तुका पातक आपयता तेन्ना तूं ताका मानिना काय. जेन्ना लोक तुका अशें म्हणटा पळय, तुवें म्हजेशी यो एका गुन्यांव नासल्या मनशाक आमी ताचो प्राण घेवपाक प्लान केला, ताचेर वार करपाक आमी लिपोन रावतले, वोट ते इस आमी थिंगासोर आपयया आनी तांकां थिंगासोर एक जाल घालया आनी चोरी करया, आमचें घर भरुया, आमी मेळोन थिंगासोर लुटुया. तूंय आमच्या सांगाता यो, आमी चोरुया. चल आतां आमी मेळोन थिंगा बेमानीपणान आमी जोड जोडया. बरे भाशेन पयशे जोडल्यार कांयच उरचें ना. फामील आमकां पसूंक जावचें ना. आमचें घर विकतें घेवंक जावचें ना. दुसऱ्या कोणें कार आसा त्या भाशेन आमकां घेवंक जावचें ना. जरी स्वतान आमी जियेत जाल्यार आमकां थिंगासोर जिवंक जावचें ना. आमकां कांयच मेवचें ना. असलो एडवायस दिवपाचे इश्ट आसात, यो म्हणटा. तसले ते आमी अन्याय करून वायट मार्गांनी पयशे येतले. तूं फकत यो. आतां सुट्टी पडली न्हू, आतां आमी मौजा मारया, यो आमी एन्जॉय करुया. ह्या भाशेन आमी पिवया, ह्या भाशेन आमी थिंगा भोंवया. वय एक स्टुडंट जावन थिंगा. म्हाका पासून असले ताणेन हांव पडलो. जायते फावटी म्हज्या इश्टांनी पासून अशें म्हाका म्हणलें, चलात आमी पिवंक या. म्हाका आयकोतात ती म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, फकत सर्वेस्पराचे कृपे पासत तें आकर्शण म्हाका कोणें येयलें पळय ताचे समर्पीत हांव जावंक ना. सर्वेस्पराची वर्ती कृपा म्हजेर आसली आनी म्हाका सांबाळून दवरला त्या पासत आयज हांव हिंगा उबो आसा. सर्वेस्परा पासत आमी खेरीत. सर्वेस्पर पवित्र म्हणून आमी पासून पवित्र जिवीत जियोंक जाय. म्हज्यान अशें म्हणूं येता, तुमचें कितें जाल्यार आमचे मदें कितले लोक आसा जे असलें खेरीत भाशेचें जिवीत जियोंक सोदता. मातशें हेजेर तुमी नियाळ करात. पवित्र जिवीत जियोवपाक कितले लोक आसात मातशें चिंतून पळयात. वर्त्या पवित्र बाप्पा, वर्त्या मोगाच्या बापा, ती गूण एक वर्ती खेरीत भाशेचें सुकणें दुसरे सगळे सुकण्या परी ताजो उंतोर करीत जाल्यार ते उंच वयल्या स्वातेचेर तो जियेता. उंच वचपाची कोशिश तो करता. आमकां असलें जिवीत जाय बापा. आमचे सोरभोंवतणी वेगवेगळे लोक आसात, तांची चिंतनां वेगळीं, वेगवेगळे चाल रिती आसा, वेगवेगळी परंपरा आसा, वेगवेगळेचे लोक आसा. जेन्ना आमी असल्या लोकांचे मदें जियेता आमी तांचे भाशेन जावची न्हू. आमकां खेरीत भाशेन जियोवचे खातीर दानियल, शेद्रेक, मेशक आनी अबेदनेगो तांच्या सोरभोंवतणी जायते आनी तरणाटे आसले. ते अपवित्र पियेताले आनी खाताले, पूण हे थिंगासोर पवित्र जिवीत ते जियेताले. जाकोबाचे पूत आपल्याक जाय ते भाशेन ते जिवीत सादताले, पूण फकत जुजे एक खेरीत भाशेचें जिवीत जियेलो. जे सगळे लोक एक खेरीत भाशेचें जिवीत जियेले, त्या सगळ्या लोकांक खेरीत भाशेन तुवें वर्ती बेसांव फावो केलीं. तुवें तांकां सारकें वयर काडली. आख्ख्या त्या देसान सगळ्याकेन उंच, सगळ्याकेन व्हड त्या पदवेर तुमी ताका पावयलो. आख्ख्या संवसाराचेर राज करपाक जुज्याक तुवें आशीश दिले. ह्या भाशेन कित्याक ताणें पातकाक ना ह्या भाशेन ताणें म्हटलें म्हूण. दानियल, शेद्रेक, मेशक आनी अबेदनेगोन आपल्याची कूड अपवित्र करून आपण त्या पासत असलो निर्णय पळय ताणें घेतलो आनी आपल्याकूच शुद्ध दवरलो. भाशेन बाप्पा, ही कृपा आमचेर तूं देंवय. आमी मानून घेता ह्या भाशेन कृपा कोर. तुजें जिवीतून आमकां दिलां आनी विशेश तुजी कृपा आमकां तसलें भाग दी. तुका दिन वाचता आनी येशू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.